있으시 국경 이갈 사모나 흑간이 떠진 소리 술분이 아름 상가밤을 넘주던 슬기 체제와 문득 슬기 바파 문득 슬기 온다라 문득 바라클리타 문득 뒤에 대화 문득 슬기 바파 문득 슬기 온다라 문득 바라클리타 문득 뒤에 대화. हार्दिक स्वागत मोगाच्या भाव भयणींनो ह्या पवित्र मंदिरांत एका कुटुंबा भशेन आमी जमल्या आनी बऱ्या भाशेन आमी गायले पवित्रत्वेची वाखणी केली वंदन करून ह्या पवित्रत्वेच्या वाखणीन आमच्या देवाक आमी महिमा दिली आसता परत हांगासर ह्या पवित्र बलिदानाद्वारे परत त्याच पवित्रत्वेक वाखणी दिनवास दिवंक आमी जमल्या तर तस पवित्रत्व आमच्या सांगत आसा म्हणल्यार पातयेनीन हे पवित्र भयमिसाचें बलिदान आमी भेटोवंक आमकां आमी आयती करुया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवल तुमचे सवे आसूं. बलका जेजू ते म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमचे भारताचे पवित्र सभा एका भगवंताचें स्मरण आचरण करता आनी तो जावन आसा एक केरळाचो याजक ऑगस्टीन तेवरा परांबील म्हणून. हो एक सादो याजक पूण ताच्या सगळ्या जिणेंत 50 वर्सांच्या याजक ही 7th दुबळ्या दाटांचो मोकन थांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरलो एक याजक आनी ताका अशें नांव आसलें की कुंजाचन म्हणून. कुंजाचन म्हळ्यार मल्याळाम गोत्ता असल्यांक धाकटो पाद्रा म्हणून कांय मोठो आसलो जावं पुरो म्हाका गोत्तो ना कित्याक ह्या ल्हान याजकान जेजूचो मोग सगळ्यांक पासरलो आनी तो मेल्ल्या वेळार एक श्लोक सगळ्यांनी उद्गार काडलो खंय एक आमचो भगिवंत याजक मोहन पावलो म्हूण. हे जावन आसा आमकां हर एकल्याक आपोवणें आमी जिवांत आसतना त्याच जेजूची सेवा कर मरता आसतना 4 जाणांनी म्हणाजे एक जेजूचो सेवाकीण देवादीन जाली म्हूण. हे आपोवणें आमकां समेज सांग आसात मोगाच्या भाव भयणीनो तर हे आपोवणें आमचें करया आमच्या जिवितांत कितें बरें करूं जाता तें आमी करुया आनी सुम्या देवान दिली तालेंतां एकामेकाक वांटून त्याच देवाची स्तुती करूंक जाय जाली कृपा ह्या मिसादुऱ्यांत आमी मागोवन घेवया. जायते फावटी देवाचो मोगन पेल्याचो मोग करूंक आमी सुकल्या तर परत आमचें उणेपण वळखून घेवया सुमेचे बोक्षांनी मागया सांगता म्हणुया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्यो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडार विसरून वायट धरून आनी बरें विसरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून तुका घेवन सदांच संवाद मेळये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. आनी सपदेदाव दीव आमची खावकत करून आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. Krista
या आमी सगळी प्रत्येक तर आमी मागुया या आमी कोणे परत त्या सवां दिल्या तांच्या इराद्या पासत तशेंच आमचे सर त्या सवां त्या बाळकाची पाळण थेडी घालया आनी मागुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा तूं बाबा तांचो उजवाड आनी आत्म्याचो गवळी तुज्या शिड्यांक उतरान चरोंक आनी देखीन चलोवंक भगवंत ऑगस्टिनाक पवित्र सभेत तुवें दिल्लो. ताचे विनवणी ताणें उतरान शिकयलो तो बाबा सांबाळूंक आनी देखीन दाखयल्ली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पळयतात म्हज्या एक पुनांत जीत आनी राजवट चलयता सस्नच्या सस्ना. सांग पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, आतां नियमशास्त्राविने देवाचें नितीवंतपण मनशाक लाभता म्हूण उगडापें जालां. नियमशास्त्राच्या आनी प्रवादाच्या उतरांनी हाका साक्ष आसा. हें नितीवंतपण भवार्था मारिफात मनशाक लाभता. जेजू क्रिस्ता थंय भवार्थ दवरलेल्या सगळ्यांकी कसलोच भेद नासतना देव तें फावो करता. कित्याक सक्कडी पाताक आदारलेले आनी देवाचे महिमेंत वांटेली जावचे बाग वगडायले तसले तरी पूण देवाचे कृपेच्या उदारद्यान्या वरवीं जेजू क्रिस्ताच्या मारिफात मेळटा तें सोडवण उद्देशीत देवाचें नितीवंतपण मनशाक लाभता. ताच्या रक्ताचे वरवणे मारिफात ताचेर भवार्थ दवरतल्यांच्या पातकांच्या परीक्षणाची वेदी करून देवान ताका सभे मुखार उबो केला. आदल्या काळार मनशाक शिक्षा लायनासतना देवाची ताची पातकां सोंसून व्हेलीं. पूण ह्या काळार आपूण नितीवंत म्हूण आनी क्रिस्ता थंय विश्वास दवरलेल्यांक आपूण नितीवंत करता म्हूण आतां तो दाखयता. तशें जाल्यार आमची बाडाय खंय उरली? बाडायक जागोच ना. खंयच्या कारणाक लागून ना? मनीस नियमशास्त्र पाळता देखून काय न्हय बगार तो सतमंता देखून. कित्याक नियमशास्त्र फरमायता तें केल्लें वरवीं न्हय बगार भावार्था वरवींच मनीस नितीवंत जाता देखून. देव जो देवांचो मात्र देव न्हय, जो देव न्हय आसल्यांचोय तो देव न्हय वय, तो हरी एक जातीचोय देव. कित्याक देव एकलोच. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. Servis por a saber
तुमच्या उतराचेर मुसोत्मो बरवसून रावला केतना फांती जायत अशी म्हणून पार्यागार हांव शिवनासता त्या वंसर मुसोत्मो मुच्या दन्यान हांव देवनासा सर्वेस्परा सवे आसा तातूंत ताची तामसेता संपूर्ण सुटका सर्वेस्परा सवे आसा तातूंत ताची तामसेता संपूर्ण सुटका Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हांव स्वाट हांव सत आनी हांव जिवीत म्हणटा सोमी मुजी मरिफात केल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वचूंक जायना Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमच्या इसोळ्या असो लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका होम्या त्यावेळी जेजू धर्मशास्त्रांत म्हणालो हाय तुमकां तुमच्या पुर्वजांनी जिवेशी मारल्या प्रवाद्यांचे फोंड तुम्ही बांदतात अशें तुमच्या पुर्वजांनी केल्ले तुमकां वर्ते मानता म्हूण तुमी रुजवा दितात कित्याक तांणी तांकां जिवेशी मारले आनी तुमी तांचे फोंड बांदतात हे पासूनच देवाची जाणवायन अशें सांगिल्लें आसा हांवें धाडिल्ल्या प्रवाद्या आनी दोनदूतां मदल्या थोड्यांक ते जिवेशी मारतले आनी दग दितले संवसाराचे रचनेंतान वारयले सर प्रवाद्यांचे रगत म्हणजे आबेलाच्या रक्तांतान वेदी आनी पविस्नाना मदें जिवेशी मारल्या जकारीच्या रक्ता पर्यंत हे संततीचेर बेसतले सतत हांव तुमकां सांगता ह्या सगळ्या रक्ताक हे संततेन जबाबदार जाय पडटले हाय तुमकां शास्त्र्यानो जाणवायच्या घराची चावी तुमी खाण दवरल्या तुमी जावन भितर सरले नात आनी भितर सरूंक अपेक्षित हांव तुमी सोडले ना जेजो तेंतान भायर वेतास शास्त्री आनी फारिसेव ताचेर कठीण विरोध जाले सभा संगती विशयान तांकां उपराटी सवालां घाल ताच्याच उलोवण्यान ताका सांपणान घालूंक कांयपणी मेळटा गी म्हूण ते पास मांडून आसले देवाची उतर ये वाकणी तुका ख्रिस्ता शुभोत्तुने बुक्समची सत क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्यो न्हू सडा जायत्यांनी थोड्या वर्सां म्हजे लागीं एक सवाल विचारचे आसा फादर तुमी कितें इतले उल्हास बरी संतोश बरीत आसात म्हणून तुमकां पळोवन एक दोन सुद्दां उलयतना आमकां खुशी जाता फादर पोट फुल्ल जाता म्हणटात पूण मागीर घरा वचून देंवतात हे दुसरी गजाल ओके वय वय संतोश उल्हास आमी वजडलो एका दिसा न्ही मोगाच्या भवन आनी भयणीनो ताका जायती प्रयत्न करून आज ह्या पावंडा पावला म्हळ्यार हाका एक मूळ कारण आमचो जेजू सांव पावलो फिलीप घरांक अशें सांगता की चवथी वळ खाले म्हणटा तो कोणाक गोत्ता की सोम्या थंय सदांच संतोष पावा आनी परत्यान हांव सांगता संतोष पावा रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज आनी अगेन आय से रिजॉयस पूण हांगा एक शब्द भारीत प्रामुख्यता दिता तो बिलकुल सांगना
सगळ्या सांगते थंय संतोष पावा म्हणून. पूण तो सांगता कोणा थंय संतोष पावा थंय? सौम्या थंय सदां संतोष पावा. सौम्या थंय संतोष पावसा म्हळ्यार कशें मोगाचें न्हू? कित्याक आज आमचो संतोष खंयसर आसा. आमकां हर एक लागीं संतोष बरी समाधानाचे मोगाचे जिवीत जिवंक आशा सगळ्यांक आसा. पूण हाची बुन्याद खंयसर मेळटा? ही संतोष समाधान एका बुन्यादी पत्रार आमी बांदूंक आसा आनी ती बुन्याद जावन आसा आमचो सुमी. काल आमी कार्मेलीतांनी धबजीक परब आचरण केली. किंच्या सांतिनीची गोत्ता गे? आविलाचे सांत थेरेज आमचे कार्मेलीतांचे आवय म्हणयेत. कित्याक कार्मेलीत वर्दीचे नवीकरण करून भितरल्या माद्रींचे कोवेंत स्थापन करून ती एक आत्मीक मिस्तीक जावन कशे बगनपणाच्या वाटेर चला जाय म्हूण तिणें जायते बरयलां. आनी मेटांनी कशे देवाचे संबंध वाडा जाय. 7 मेन्शन म्हणटा ती मेन्शन म्हळ्यार एक गूंड एक व्हडल्या खोट्या भितर इगाचे जाल्यार एका पटांनी एक खोटे आमी उतरूंक जाय. आनी अखेरीचे मिलान जावन आसा एक पोट आमचो आनी सोम्याती म्हणून. एक म्हणटा आमी भारीच चॅलेंजींग वाट. कित्याक अज्ञातीक वाटेंत ही 7 मेटां बारीक कश्ट. तुमच्या ल्हान क्रिस्ती समाजांनी 7 मेटां आसात गे. तांतूय थोडी मेटां मस्त कश्ट म्हणटात न्ही गे. तर ही आत्मीक वाटेंत तुमी जर तर वेता जाल्यार. पूण तशें म्हणटना ती जायना म्हणलें खायना. ते थोड्यांक ती विंचला देवान त्या अध्यात्मीक वाटेन चलोवंक. कित्याक जेजूचे ल्हान फुलाची वळख आसा न्ही तुमकां? तेय कार्मेलीत भितरली माद्र. तेय आवेलेच्या सांतरेचे वाटेन चलतले. ताकाय सांग खुर्साचो जांचे गोत्ता डार्क नायट ऑफ द सोल कशें देवा थंय एकवट जोडय जाय म्हूण. आनी तो म्हणटा डिटॅचमेंट नियाळ कर 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 तुजे सगळे सेन्सीचेर कंट्रोल कर तुवें देवा थंय एकवट जोडय जाय म्हूण. आनी हे जेजूचे ल्हान फूल धाकटे तेरेस म्हणटा आमी. ते कितें करता? ते म्हणटा ये व्हडली सांतिणी जाल्यात तांच्या वाटेन म्हाका चलूंक जाता. हांव धाकटे तर हांवें कितें करचें? ते एक सोदून काडटा ताचें लिफ्ट म्हणून गोत्ता न्ही तुमकां? हय. हे म्हणटा तूं मेटांनी साडाचें म्हणून. हे म्हणटा हांव मेटा साडा हांव लिफ्टार सीदो वयर येता गत्ती वटी म्हणून. आनी ताणें गली वाट सोदून काडली धाकटी वाट. स्पिरिच्युअल चायल्डहूड म्हळ्यार ल्हानवीक. जेजू म्हाका ल्हान जावचें आनी हर एक संगत जेजूच्या मोगान करची आनी ताच्या संबंधान जियोवचें. पळया मोगाचें न्हू. आनी 24 वर्साचे ते प्रायर ते संपूर्ण जाले जेजू थंय. खुर्साच्या जावं जुवां सादारण 7.5 वर्सां काडली. आवेलेच्या सादारण 60 आनी चिल्लर काडली. जेजू थंय संबंध घडोवंक. आनी हाच्या ल्हान वाट्यांनी थोडी लिफ्ट मेळ्ळ्या का पळय. तशें म्हणटा आसतना हर एक लागीं तांची विंचण आसा मोगाचे भावा आनी भयणी. ताका ते ती वाट चुला बी वाट चुला म्हूण वय तुमकां विंचण आसा आनी त्या विंचण तुमी वचपाचें. कित्याक आमची आत्मीक भयण ती आमकां सांगत येता ताका ते बरोवशाची यात्री कामां आमच्या बरोवशान आमी वेता. पूण आविलाची सांत अशें म्हणटा की तिचें एक स्लोगन अशें आसा गॉड नेवर चेंजीस पेशन्स ऑब्टेन्स ऑल थिंग्स whoever has God lacks nothing. God alone suffices. God alone suffices. आणि एक सांगता त्या केरी one who possesses Christ possesses everything. तशें म्हणटाना देव बदलना. सोंसणी काय संगती आमकां मेळ्ळेशें करता. कोणा संगी देव आसा गी तांकां कितेंच उणेना. देव एकलोच पुरो. जो कोण देवाक आपणायता तो सर संगती मेळटात. हे आवेलाचे सांत तेरेसाचे अखेरीची नियाळ. कित्याक जायते कश्ट तिणें काडले. कित्याक चिंती नाकात तिणें एका दिसान हे पवित्र जोडली म्हूण ना. ते म्हणटा ताच्या जिविताच्या बुकांत सांगता 20 वर्सां मागणें करूंक प्रयत्न कर 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 अखेरीक देवान म्हजेर खाको दाखयली म्हणटा ती. आनी ती खंय खाको दाखयली? सामाऱ्या घराचे स्त्रियेचे पिंतूर तांच्या तिच्या कॉन्व्हेंटांत आसले. ते पिंतूर दिसा 4 फावटी 5 फावटी पळयतले तिशी निशीन येतना. पूण एक दीस ताचे मुखार पडोवन इल्लो नियाळ करता आसतना कशें ते सामाऱ्या घरान विचारलें की देवा दी म्हाका ते.
उदाक जिविताचे आनी म्हाका खंडीत ताण लागची ना ये तुका तोपल्यान मागले तेस जेजू दी म्हाका ते जिविताचे उदाक आनी म्हाका कधीच ताण लागची ना आनी थंय ताण सुरू जाले तिचे मोगाची जिवीत जेजू थंय संपूर्ण जाले तोच जेजू आज मुजे ते आसा त्याच जेजूक हांवें सरोस म्हूण घेतला तस जेजू म्हाका सगळ्यांक संतोष दिता त्या खातीर म्हाका कितेंच गरज ना सा ऑगस्टीन अशें म्हणटा सोम्या थंय जर तर उल्हास बरी जाताय तुज्या काळजाची स आशा तो बागयता ऑगस्टांनी जायत्यो संगतींक लाभ धाडलो संतोष सोदून मस्त कडेन गेल्लो आमी स जाणाव अखेरीक ताचो जेजू ताका मेळटना तो अशें म्हणटा when you delight in Christ all your heart's desire will be fulfilled ताका अखेरी कळ्ळें आनी तो अखेरी म्हणटा कितलो तेंप हांव तुका भायर सरतलो आनी तूं म्हजे भितर आसलो हय आमी जेजूक सोदून धांवता न्हय इशीन तिशीन तेणें येणें थंय हांव जॉब करता येणें हांव जॉब करता फुरो करता धांवता आमी ना म्हागाच्या बाबा आनी भयणी वेचे बारी बरें हांव कांय ना म्हणना तुमचे काल म्हणटा आतां परत यात्रीक भयण करता आमी भारी बरें तांचो नवो स्पिरीट मेळटा झंडीत पूण थंयच मात म्हाका जेजूची भेट जाता म्हळ्यार तें थंय आमचें थंय उणेंपण आसा कित्याक आमचो जेजू कधी सांगू ना म्हाका सोदून खंय थंय वसा हांगा वसा म्हणून पूण वेच्या कडेन तो वरयता तुका थंयच तुका एक नवो स्पिरीट मेळटा कित्याक तें ताचें विंसवण सगळ्यांक सगळ्या कडेन आतां आवेले जे चांदर म्हणटा हांव ते खंयचे आमच्या समारेकारांचे पिंतूर सदां नितीने पळयला पूण अखेरी त्याच पिंतुराद्वारे तिका इन्स्पिरेशन मेळटा तशें आमकांय जाता पूण तांतूच आमी राखून वचचें न्ही त्या खातीर आमी करचें हर एक कामाक आयच्या सांब पावलोचे रोमाग्राम पत्रांत 2 संगत्यो आसात एक भावार्थ आनी एक नियमशास्त्र आतां भावार्थ आनी नियमशास्त्र कोणा जाय आशिल्लो पोरण्या तेस्तामेंतांत सगळे फारिजेव जुदेव शास्त्री आनी तांकां नियमशास्त्र म्हळ्यार एकच आनी आमच्या पावलुकी नियमशास्त्र म्हळ्यार सगळें ताका त्या नियमशास्त्रा भायर तो कोणी ताचे विरोध आसा जाल्यार ताका दोदक दितलो कित्याक तो शिकला नियमशास्त्र आनी नियमशास्त्र प्रकार मात्र आमकां बचावी म्हूण तांचे चिंता आसले पूण जेजू येता आनी म्हणटा नियमशास्त्र न्हय भागार जेजूचेर भावार्थ दवरल्यान नवे जिवीत मेळटा आतां हें कशें समजोवचें मोगाच्या भावा आनी भयणी आतां नियमशास्त्र आतां आमच्या चलत्या जिवीत आमी सांगया ट्राफीक रुली आसात पळय ट्राफीक रुली आमी पाळटा मोगानगी एक सवाल ट्राफीक रुली तुमी पाळची मोगानगी या बियान हय सडोच आमचे बँक कित्याक एक फायन पडटा हांगा इल्लेशे इल्ले काले वयले पयशे दिल्यार कशें सोडटा तुमकां पूण भायल्या गांवांनी प्रकार कांय ना ते व्हडले वावचर जाता एक बँक पोलीस फायन घालतात आनी एक बँक म्हाका एक्सिडेंट जाता कोण ना म्हणून पूण मोगान आमकां करूंक जाय कित्याक ती एक नियम आनी हे नियम जर तर नियमा प्रकार आमी पाळटा बरें पूण तांतूच आमकां सोडून येना आतां पोरण्या ते नियम ते 10 उपदेशान पुरा देवान दिल्ले एका वेळाक पूण जेजू येवन ते नियम पूर्ण करता आनी तो एकच एक कायदो दिता या उपादेश दिता देवा समोग आनी पेल्या समोग पळया आतां हो मोग आनी हो भावार्थ सांगता येता गी वय भावार्थ आसल्या मनशान थंय ते मोग ना सांग पावलून सांगच्या प्रकार म्हाका कितली व्हडली सकत आसूं पुरो येदो व्हडलो रूख उमटून काडची म्हाका पदवी आसूं पुरो येदो व्हडलो पर्वत हांगा थंय काडूंक उरजांक पुरो पूण जर तर थंय म्हजें तें मोग ना हांव कितें हांव एक डोल म्हळ्यार कळटा न्ही तुमकां तामटे टामटामटा आवाज बरें करता भितर काय आला तूं तो म्हणटा हांव तसोच कित्याक मोग जाय जाय सुरवात आनी मोगान आमचो भावार्थ वाडटा त्या खातीर हो मोग आनी भावार्थ आमकां सांगता वेता तशें नियमशास्त्र कितें जाता आमकां पाठिंबो दिता आमच्या जिविता मुखार वचूंक तशें हांव सांगता जाल्यार नियमशास्त्र आमकां नाकाच ना नियमशास्त्र जाय पूण ते मोगाचे नियमशास्त्र जाय जाय ते नियमशास्त्र मोगान स्विकार करी जाय आनी मोगान आमी जिवंक जाय आनी हें जावन आसा आमचे थंय देवा ते आमी एक जावचे तर म्हज्या भाव आनी भयणी आज आमी स्मरण करता तो कुंजाचन म्हणटा आमी न्ही आतां ताकाय खंयचे जावन स्पिरीट मेळ्ळो ताणें पयलीं कितें केलें जेजूक आपणा सोकन घेतलो
घेतना ताणें जेजूस आपणो सकन घेतलो त्या दाळा तो जेजून ताका सकत दिली ताची सेवा करून दुबल्या धाकटाय थंय आनी डॉक्टर कुंजाचर म्हण ताका नांव दिलां तर लोकांनी ताका मोगान नांव दिलें आनी अखेरी तो मरता आसतना आमचो थंय एक भगेवंत ह्या जखमेलो म्हण 4 जाणांनी दुकां गळलेली म्हळ्यार ताचें जिवीत स्वार्थाक जालें तर आज म्हजें आनी तुजें जिवीत कितें आसा आमी मेल्यार आपणाक कोण रडटा ती म्हाका गोत्तू ना बाय भावान आनी भयणीन पूण कोणें रडाचें म्हण हांव सांगना पूण ती दुकां 2 दुकां गळची ती मोगाची जायची न्ही मेल्ले सांत गेली येपटी गेलो न्ही गे मार गेली आमकां इल्लें समाधान मेळ्ळें तशें म्हणचें की मोगाचे भाव आनी भयणी तशें म्हळ्यार तुजें जिवीत तशें जाला पूण आमचो जेजू आमचें थंय कितें आशेता आमी रडून आसत जाय आमी दुकान आसत जाय म्हण आशेता कितो ना मातेवाचो 6 वांजेल वासा 6 अध्याय मातेवाचो थंयसर जेजू सगळें सांगता कितें कितें कशें करचें कशें मागचें कशें दान दिवचें कशें धर्म दिवचें पुरो करता अखेरीक ते म्हणटा कितें सदां तुमी पयले देवाचें राज आनी ताची खोशी आनी तुमकां सर मेळटलें म्हणटा तशें म्हाका कळ्ळें पुरो मेळटा जाल्यार कालें मेळटा केन्ना तुका जेजूक तूं सर्वस्वान घेताय तुका मागीर चड वस्तूंची गरज आसना तुका जेजू मेळटा आसतना जेजू कडेन तसो तुका कितें गरजेचें तें दिता तुका तुवें मागायचें बडयचें म्हण ना हांव केदाळे तुमकां सांगलां हांव हे कोण आजून म्हणसर हांवें म्हाका भलायकी दी जेजू हांवें मागो ना मोगाचें न्हू हांवें एकच कंडिशन म्हाका म्हजी तुका गरज आसा तर म्हाका भलायकी दी म्हाका भलायकीची गरज ना तुका जर तर तुजी सेवा हांवें करी जाय आदले फावटी सांगलें न्ही म्हजो आतां वयर वचनातलो बोवळो फर्स्ट जावन शेवटो जावन कंप्लीट गेल्लो ताका सांगलें बेसावनीक वाज जाय म्हाका तुका बेसावनीची मूग दिला जाल्यार ओके रुमान बसता हांव मेजून एका म्हयन्यान आतां वयर केलो ताणें म्हाका आनी मोगाच्यो भावा आनी भयणी कित्याक ताका आमची गरज आसा तो पूर आमकां दिता पूण ताका तुमी सर्वस्व जावन स्विकार करी जाय ताका आमी जिवीत समर्पीत करचें ना पाद तुमकां पात्रांक सुलापद आमकां तशें ना मोगाच्या भावा आनी भयणी ओ सगळ्यांक आमकां बगन जावचें आपोणें दिलां जेजू जिवतार म्हाका आनी तुका एकच तें पूण आमचें जिवीत दुसरें दुसरें जावं पुरो तुमी करची ती सेवा तर मोगान करा न्ही नियमा खातीर करची बाबा काल करचें बाबा सकाळीं उठायचें तेत्त करचें बाबा सेम फादा तें तशें केल्यार मागीर खंय संतोश मेळटा मोगाच्या भावा आनी तुमकां हांवें सदां हांवें म्हणटा काल बाबा तेत्त न्ही बाबा तेत्त म्हण नाकात हर एक दीस नवो म्हण चिंता जेजून तुका सकत दिल्या जेजून तुका एक कुटां मोडोवचें हें दिला अवकाश दिला मोगान स्विकार करया पुरपुरून केल्यार तुमकां चड आनी चड वळटा न्ही म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी पूण जर तर तुमी मोगान करतात पळया ताका ताका काजारे दादले आनी बायलो थोडे येतात काले पावतात पुरो लढायत आमची हांवें लो विचारचें काजाराच्या सुरवेर ही लढाय आसली की ना पळय ताका पुरो परत लाव 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 आनी आतां काले आतां भाऊ 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 फादर काले करचें पळया प्रॉब्लेम म्हणजे मोगाच्या भावा आनी भयणी म्हळ्यार कितें जाता मोग उणो जाता आसतना आमचे प्रॉब्लेम चड जाता ताका ते सगळ्या कुटुंबांनी आमच्या जावचे तेत्त तशें म्हणटा आमी फाड म्हणून खंडी सांगना पूण मोग उणो जाता त्या खातीर एक बरें एक म्हणटा इंग्लिशान गिव मी ऑयल इन माय लॅम्प कीप मी बर्निंग बर्निंग म्हणून ते ऑयल म्हाका मोगाचें तेल आमचें जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें जाल्यार जेजूचे मोगाचो तेल आमचें थंय सदांच आसूंक जाय आनी आमकां जेजू दिता कित्याक येवकारीचें जावन सकाळें ताका आमी शेवतां कित्या खातीर तेत्त त्राण जोडूंक नेंगी मोगाच्या भावा आनी भयणी हे देवाच्या उतर आमी वचता कित्याक तेत्त आमकां तेल दिवंक नेंगी तर हे पळय आमी बऱ्यान मोगान स्विकार केल्यार ताची आमकां गठाय मेळनांगी पूण आमी खायद्याकाल मिसा येवचें जाल्यार खंय आपली मीस करचें न्ही फादर आयताराचें एक मीस आसा न्ही करीचें न्ही नाल्यार पाताक जाता कित्याक मुसलमान येवचें सांगचें पडटा तें आयताराचें मीस सुकला फादर म्हणून आयताराचें मीस सुकला म्हणून तो नियमा खातीर गेल्या ते मोगान आयल्यार तशें म्हणटना थोडे फावटी राष्ट्रवड आसता आमी राष्ट्रवडीचे मनीस तशें म्हणटना आमी व्हडले पाताक केल्ले न्ही ते ताच्या बदला दुसऱ्या दिसांनी एक मिसा वस्तू मोगान आसा जाल्यार पडया खाली कायद्याचे मिस्तू पडटा मागीर तुवें खंय जेजू संगीत जेवचें वर वाडचें आमचो जेजूचो मोग आमचे थंय वाडा जाय भावार्थ आमचे थंय वाडा जाय जाल्यार आमी जेजून दिले सकत घे जाय ना जाल्यार जायना ताका जेजू सीद हांवें तुका सकत दिना अडे तुका हांव पुरा पवित्र दिता वच ना आमी जोडी जाय आमकां जेजून दिला चड अवकाश तुमकां भावा आनी भयणी आयच्या दिसा कितें सांगचें आमी आमकां नियम जाय खंडीत पूण आमकां मोग जाय भावार्थ जाय आनी सो वांजेलांत पळयता जेजू जायत्यो संगत्यो सांगता
तांकां थोडे संगती आमकां लागू जावं पुरो कित्याक आमी थोड्या संगतीन ते आसाव मातशें आमी नियाळ करया कितें कितें आमचें तें उणेंपण आसा परत ताका सांगया कितें ताका कळनातलें खंयचेंच ना पूण तो आशेता आमी मोगान संतोशान जियेचे म्हूण ताका खातीर म्हज्या आनी तुजें कितें एक स्लोगन जायचे Christ alone suffices. जेजू एकलोच पुरो म्हाका आनी तो एकलो पुरो आनी ताका तुमी घेतले जाल्यार पूण चिंती नाकात परत्यान तो हाका घेतल्या लक्षात तुमकां रस्माचे रेड कार्पेट वाट मेळटा म्हूण ना पूण तो आमकां ताचो स्पिरीट दिता खंयच्याय कश्ट आकांत वेळार आमी भियोवची गरज ना कित्याक तूं आमचे संगी आसा परत परत तो सांगता भियेनाका हांव आसा आमी कितेंय दिवचे जाल्यार तुज्या वाडा वळेक न्ही तुज्या पोटण्याक आज आमच्या त्या प्रत्येकाचे एक ते निराशा ती निराशा आमकां आज जेजू थंय लागीं सोडिना तो देंवसार कित्याक निराशा येवची तो देंवसार तो कितले जण बरें काम करचे आमचे स्वयंसेवक आनी पुरा हांव तुमच्या पिरगजीनी तुमी पुरा सेवद कितले जण म्हाका कंप्लेंट दितात फादर कळ्ळें फादर इतलें बरें काम केलें फादर हांव थोडे आमकां कोणी कॅर करना पळया मोगाच्या भावानी हे चलते चिंतामणी आमचे आमी केल्ली सेवा सगळ्यांनी मानून घेजय आनी सगळ्यांनी आमकां फुलां घाली आमकां बारीक कशी ना तशें म्हणे रक्षा जाल्यार तुमकां फुलां मेळनात म्हाका मेळ्ळ्यार येप ती फूल मेळ्ळ्यार ताका सांगचें हांवें आमच्या बर्थडेक आनी पुरो आमचे व्हडले व्हडले करतात हांवें सांगचें वर्साक येप ती जेले दितात बाकीचे सगळे दीस बाले दितात म्हणचे वय गे एका जेल्या खातीर आमी राखून रावता मागीर कितले बाले म्हणटा जेले दिल्या ताचे कायला घेवया पूण जेल्या राखून रावचे न्ही कित्याक आमची सेवा जेजूच्या मोगाची सेवा ताका हांवें सांगचें पिरगजकारांक सांगचें तुमी पिरगजीन सेवा दिता जाल्यार फादराबा खातीर दिनाकात जेजू खातीर दिया हांगा आमचे सवय सगळ्यांक म्हाका उलोवंक आयलें सांगचें वय इल्ले तिशीन सोड जाता पूण कोणाच्या मोगान येतात तुमी हांगा जेजूच्या मोगान येतात की या तुमकां जें नांव जायचें म्हूण तुमी सांगले पडे ते करीचे सगळे ना इल्ले सोडतोड करीचे त्या तर तुजें थंय संतोश मेळटा सकाळी येतना जेजू बळका समर्पीत करा जेजू बळका आज तुवें म्हजी सेवा सगळी तुज्या पांयां समर्पीत करता म्हाका त्राण दी बॉल दी तुजो स्पिरीट दी सगळें थंय हांसून हांसून म्हजी सेवा करूं पळया सांजेर फाटी येतना कितलो संतोश भोगता तुमकां हे आमचे मागणी सदांचे जायचे म्हजे आनी तुजें न्हय आमच्या कुटुंबांनी जाता तशें आमच्या शेजार सगळ्यांनी मोगाच्या भावा आनी भयणी तर आज जेजू आमकां सांगता पयलें म्हाका तूं स्विकार कर म्हाका तूं घे मागीर सगळें तुका हांव बरें करता ही पातळी आमचे ते आसूं दी बळके जेजू मान करूंक आयला ताच्या पांयां दिली आमकां आमी समर्पीत करुया आनी आमकां जाय आसल्यो मस्त संगती आसात पूण ताका ताचे आमचे किशोर बरें कळीत आसा तो आमकां वेळा काळा प्रकार दिता आमच्या गरजा पावता त्या पातळेन त्या बाळका जेजूक मान करया आनी त्या बाळका जेजू आमची विनवणी करया आतां आमी सुरू रावया आज पिडेसांव मागचो स्पेशल दीस जाल्यान पिडेसांची मागणी कर आमी बावरताच्या प्रार्थना पिडेसा खातीर आमी मागुया जरूर उबी रावया आमची जाप जावन दी तुजे लागीं मागतांव आयक आमकां तुजे लागीं मागतांव आयक आमकां दया बापा पिडेन कश्टांच्या आमच्या भाव भयणींक आपली दूख आटे पेटे सत्संग करपा दी म्हूण आमी मागतांव तुजे लागीं मागतांव आयक आमकां कणवळ्या बापा हांगासर आसच्या आनी आमच्या घरांनी आनी सदारांनी आसच्या सर आसपन आसा सर पिडेस भाव भयणीच्या भावार्थेचेर तुजी दियाळ दिश्ट घालून तांकां संपूर्ण भलायकी सवकासाय आनी तृप्ती लाभय म्हूण आमी मागतांव तुजे लागीं मागतांव आयक आमकां मंगळा बापा ह्या भाव भयणीच्या दुखांत भागीदार जावन तांकां आदार तुमच्या कुटुंबाच्या स संद्यांक तुज्या मोगान आनी समाधानान बर म्हूण आमी मागतांव मागतांव आयक आमकां काकोदर बापा विविध पिढी अनवर आनी आक्लास आनी आकांतांनी आपले दीस सरच्या निराधार निर्गतीक पिडेसांचेर तुजे दयेचो उजवाड फंकय म्हूण आमी मागतांव तुजे लागीं मागतांव आयक आमकां दयाळ बापा आस्पतान प्रायवंतचे घरांनी आसच्या पिडेस भाव भयणींक बरी भलायकी फावो कर तांकां सुश्रुशा दिवच्या दाखतेरां तशें नर्सांक तांचे सेवेन सस्तेक आनी ददस्काय लाभय म्हूण आमी मागतांव तुजे लागीं मागतांव आयक आमकां मोगाच्या मंगळा बापा हांगासर आमच्या सर पिडेसां प्रतीक जायते पिडेचे येवन आमचे लागीं विनंती केला तांकां बरी भलायकी मेळूंक मागोवंक तांचेर सर तुजी दया दाखय आनी तांचो बरोसो तांकां नितफळ करिनासतना जावं तुज्या भावार्थेचे तांच्या भावार्थे दीस कावन तांकां जाय जाल्यार सर बरें करून आमी मागतांव मागतांव आयक आमकां ही घडी मावन रावन आमचे पिडेस कोणी आसा जाल्यार जेजू म्हज्या पांयां तळी आमी समर्पीत करया आनी मागुया ईश्वर आमी मागणी करता तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन Ko Papa Adonai
सर्व सांगचे तुका मी दिता सगळे सांगता देव म्हाका गोवा समुद्र बाका सोवार भेटता तुका निरसणारा सर्ती दये जिविताचे काम सर्वेस्परा आणि कृपा हाडून आयल्या स्वीकार करून परता सर्व सांगचे तुका मी दिता सगळे सांगता देव मागता म्हज्या मोगाचें आमी पटींचें बलिदान सोपती दाव देव बापाक मानतात असले सामून मागात तुमच्या पंक्तीतले बलिदान आपल्या मनात आणि मैमेक आमच्या आत्मे पयसवेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ सोपतदारण त्या देवा तुझ्या भगवंताच्या उगडाचं वयन समर्पण तुझे तोरपण आमी वळखून घेतो आनी तुजे मुखार पडून तुका उलो मागताव आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जीवन ससनाची सोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस पॉल तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस पराक आमच्या देवा दिन मासूया सर्वेस पवित बाप्पा सर्वपदेनांनी ससनाच्या देवा सर कडेनी सर तेंचे सगळेच आमच्या समेया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागेन अगोस्टीन तुझ्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुझ्या पयसपेतून फावो करताय ताचे पुण्यवान जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकोवन आमचे गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तो सांबाळताय देखो देवदूता आनी भक्ता संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बाप्पा खरंच पवित आणि सगळी तुझी रचना तुका वाखणता कित्याक तुझे तांचे सगळी तुझ्या पुता आमच्या समे वरवीं पवित्र तुमच्या सक्तेंच जीव आणि पवित्रपण उपजता उदेंतान असते पर्यंत तुका निर्मळ भेटून एकाच करच्याक एक काश पजत जमीत तसं देखून बाप्पा खालतेपणी आम्ही हे मागणे करता तुका भेटून आम्ही आटली ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुझ्या पुता आमच्या समे जेजू ख्रिस्ताची कूट आणि रगा जावच्या तूं पवित्र कर ताची साधना पळोवन आमी वो संस्कार संभ्रमता तो परत दिन जालो ती राती ताणें गुंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हणले हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची
तेसपरी जबरदस्त आणि कास घेते दुकान व्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि मुळे तुम्ही समेत घेयात आणि हंतले पियेया ती म्हज्या रक्ताची कास नव्या आणि ससनी खररचे हे रगत पत्कंचे बक्षणे मेलच्याक तुमचे पसत आणि समेत मनशा पसत ते वारवतेले हे म्हज्या उडसाक करात. भवतु सगुत पगचुया जिसू मेलो जिसू जीवन साला जिसू नव्याने तुलो. बाप्पा आमचे सडूने पसत तुझ्या पुता ससल्या कष्टा मरण स्वतःच्या आनंद बरीत पुन्हा जीवनपण असो आणि सगळा सण समय भक्तीपणी उडास करता आणि तो परत येतलो म्हणून त्याची वाट पळय नसाव देखून आमी उपकारी काळजाने जिवितान पळयत पण दिता ते बलिदान तुका समर्पित हांव जे बलीन आपल्या मरण आमकां तुजी सगळं जोडल्या ते बली आतां तुजी पयस तुका भेटयता तिचे तुजी दयाळ दिसकाल तुज्या पुताचे कोडीन रक्तान आनी पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जे सवय एक कोड आनी एक आत्मा आमी जावंक निर्मी तुका बडिल्ले सासणी दावन तुमकां कर अशें देवाचे माये भोव बगेन आमकां मोरयेच्या बगेवन जुजेत तुझ्या बगेवन दोन तांच्या आणि वैरक्षांच्या बगेवन अगोस्टिनान समेत भक्ता सांगता ते विसन काढांच्या 10 जण आमकां वांटो मेळो तांचे विनवण सादर आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलिवरी आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण पाव कर्म मी मागता. तुज्या सक्राली आमच्या बगेन बापाच्या पेटर पावल आमची गवळी बापा सांगता पवित्र सभेचे समेत गवळे आणि मणी आणि बराबर तुझ्या पुतान तुका जोडून घेतल्या सगळे परचे संगती या संसारान वाटतले तुझे पयस बे बाबा तांत आनी प्रिती मोगान चिरकर तुझे उजेर तुवें एकठांय केल्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संसारान शिंपडे तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे तें एकठांय आमच्या मेल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या संसारांतल्या समेस्त मागीर पासान तुज्या राजन घेती आमी तुजी महिमा बघून सासना दादोशी जातल्या म्हणून आमकां भरोसो आसा जेजू क्रिस्ता वरवीं तुजे उदी ताचे उदी सगळ्यो बरें वचो तो संसाराक वांटोवन दिता. त्या जेजू वरवीं त्या जे संगता त्या जेजू पवित्र म्हज्या एक पुना सोबत वेदाल बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजून शिकल्या मागण्यांद्वारे देवाक मोगान बापा म्हणून उलो मारूया. आमच्या बापा तुझे नाव पुरीत जावं तुझे राज समकाये तुझी खुशी सरकार सता तशी संसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटान ती आमकां निवार. सर्वेस्परास वायटांतली आमकां निवाद दायकून या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आमच्या सुरेंद्र जेजू क्रिस्ताचे इने बरेचशा तेलांक आमकां तुजे उदार कोंकणी सरपातकांतले सटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक राजवडके पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन दिता म्हणे तुमकां शांती दिवता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पण त्या पयसबेच्या भावा तुजे दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तुका शांती दी कोटान सांबाळ तुजे त्यान रजर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां खाल तुमची सवय आसूं तुमच्या सवय आसूं. माय मग सगळ्यां एकामेका शांती पाठवया. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुटरागात आमी संपयता ती आमची जरतेनी क्या साडी ना जावं पण ते काकतीन आमच्या आत्म्या तशेंच करी भलायकेनी वकात. पण ह्या वचन आसा जिजू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळीच्या जीवनाक आपण लभलेली आमी सुभागी. सुम्या तुमचे भितरचे म्हाका पवना पूण तुज्या उचरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुटरागात आमकां ससनाच्या जिविता फावो.
मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थना. सौपत्यता देवा तुवें आमकां दिल्या पवित्र जेवणान आमी तशीच जाल्या भगेवन अगस्तीची तीक आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सडसडायन आमच्या भावा भयणीच्या गरजा पावोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्विस पाव तुमचे सफी असो तुमच्याही सवे असो आणि सोबत वेदादी बापू त्यांनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन. वसनिया कृत्याचे शांतीन आणि मुखान तुमकां धारता देवाचे व्हड उपकार. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. भोवन बडिनो, आज हे मिसाचें बलिदान भेटयले याजक मानदीक बाब वॉल्टर डिसोजा तांकां कॉयरिस्तांक वाचप्यांक आनी स्वयंसेवकांक आनी तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या हप्त्यांत लितुर्जी अशी आसा. फाल्ल्याच्या दिसा अंत्योकसो साइनास हाचें स्मरण आमी करता आनी सोनवारा दीस सा लुकाचें फेस्त आमी करता आनी आयतारा दीस मिसां वायताळ संभ्रमता. भोवन निबडिनो, ह्या सोमारा, मंगळारा आनी बुधवारा आमी 3 दिसांची रेतीर हांगासर उक्त्या मैदानार मांडून हाडल्या. ओएसिस 2025 हर एक वर्सा सलची रेतीर ह्या वर्सा आमी फुंकून पेटोवन जळतें दवर ह्या एका विशयाचेर मांडून हाडल्या. रान्नींत उजो पेटयल्ल्यांक हाचो अनुभव आसा न्ही. आमी तवळ तवळ उजो फुंकूनच आसूंक जाय आनी तेन्ना तो जळतो उरता. तशेंच आमच्या आत्मीक जिवितांत आनी वर्सान वर्स आमी चलोवची ही रेतीर ह्या दिशेन आमचो आत्मो, आमचो भावार्थ जिवाळ दवरच्याक एक प्रेरण आनी एक साधन. सकाळींच्या 8:30 वरार ही रेतीर तेरसा सुवें सुरू जाता आनी सांजेर 3 वरार आराधन आसा आनी सुमार 4 ते 4:30 वरार ही रेतीर सोमता. देवाच्या उतराचो नियाळ प्रत्येक जावन सांपावलून तिमोथेक बरयल्ल्या 2 पत्रांचेर आनी तिताक बरयल्ल्या 1 पत्रांचेर आसतलो. हाका आमी पवित्र पुस्तकांत गौळीक पत्रां वा पास्टल लेटर्स म्हणटात ताचेर नियाळ आसतलो. उडपी दियेस्तावन मनदीक बाब डेनिस डेसा आनी फादर चार्ल्स मिनेझस. मंगळूर दियेस्तावन मनदीक बाब प्रवीण लिओ लस्रादो आनी फादर जोसेफ मार्टिस. शिवमोगातावन फादर पियुस डिसोजा. कारवारतावन फादर थॉमस फेर्नांडीस आनी आमचेच कर्मलीत फादर दीप, फादर जोसी आनी फादर प्रितेश क्रास्ता ही रेतीर सोलोवन व्हरतात. ह्या गौळीक पत्रांचेर विंचलेल्या विशयाचेर ते आपुरबायेचे नियाळ आमकां दितले. सांगतच मिसाचें बलिदान आसा आनी मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमचो आदलो गवळी बाप अदीक मनदीक दोतोर लुईस पॉल्सोस आमचे संगत आसतले. सांगतच सांजेर आराधन आसा आनी आराधना मुखांतर ही रेतीर सोमता. सांगतच ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड रतावन आनी तसो पंगडे हांगासर आसतलो. सोमारा, बुधवारा रजेचे दीस जाल्ल्यान तुमी सगळ्यांनी ह्या रेतीर भाग घेवयेत. ही खबर तुमी हेरांकी पावीत करची. हांगासर पार्किंगाक वेवस्था आसतली. सांगतच दोनपराचें जेवणी आमी वाडतल्या. भोवन निबडिनो, वर्सान वर्स ही सलची रेतीर आसा आनी सुमार 7 सावन 8,000 लोक ह्या रेतीरेक जमता. म्हणटना हाचे फाटल्यान व्हरतो खर्च आसा. माटो घालूंक, चेर मांडूंक, सावंडाक, लायटाक, दोनपराच्या जेवणाक. आनी हें आमचें कार्य पुणशेताक येवच्या हर एका भक्तिकाचें कार्य. म्हणटना आमी जर हाताक हात दिवन, खांदाक खांद दिवन आमी आमचो सहकार दिलो जाल्यार खंडी जावन व्हरत्या रितीन ही रेतीर आमकां चलोवंक साध्य जाता. मात न्ही हांगासर 4 कोनशांतावन येवच्या लोकांक बरो अनुभव जोडूंक अवकाश मेळटा. त्या देखून तुमचे लागीं हांव खालती विनंती करतां, फुलाची पाकळी दिवन ह्या रेतीरेक तुमचो आदार दिवंक जाय आनी ह्या दिशेन तुमी खंडीत आदार दितल्यात म्हणून आमचो बरवसो जावन आसा. रेतीरेच्या दिसांनी वा आज वा मुखल्या दिसांनी तुमी आमकां कसकेन मेळोवन जर तुमकां खंयच्याय एका वस्तूक स्पॉन्सर रावंक जाय, जावं कदेलाक, माटवाक, सावंडाक, एका दिसाच्या जेवणाक वा ल्हान मापान काणीक दिवंक जाय, तुमी आमकां खंडीत जावन भेटून ती काणीक अर्पूं येता. तुमच्या उदार मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. एडोरेशन चॅपल हांगासर आसचें, तातूंत थोडें दुरुस्ती काम चलतें आसा, पेंटींग चलतें आसा. त्या देखून थंयसर पवित्र सक्रामेंत ना, तुमी थंयसर भेट दिवचें म्हूण ना. मुखल्या दिसांनी थंयसर पवित्र सक्रामेंत परत्यान आमी आराधनाक दवरतल्या. आज थंड पिवनाक आनी उंड्याक दान दिल्ल्यांची नांवां हांवें वाचतना तुमी मुखार येवन ह्या जगबापातावन मनाची वात स्विकार करची.
5व्या वर्साचो जल्मदिवस संभ्रमचे संदर्भी डिओन मार्तस डिसोजा कुलशेकर तावनू एका भुरग्याच्या देण्याक अर्गां जावन लायनल लिओना एडलिन डिसोजा बोंटवळ तावनू आनी थॉमस क्रास्ता देवादीन जाल्ल्या उडास काडून देवादीन जावन 1 वर्स जाता ताचो उडास काडून ताच्या कुटुंबाच्यांनी ह्या उंड्याक आनी तणपिवनाक दान दिल्लें आसा. तांकां तशें तुमकां समेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटना सगळ्यां आमी दिंबी घालून बाळूक जेजूचें नवें मागया. बाळक जेजूचे नवें बसवणी मनशांच्या भुरग्या संगीता रावन सवप म्हजो संतोश म्हणटा. पळय मगाचे न जाय तिथे सवां घेवन आमी हांगासर आयल्या. इतले संवसर बाळक जेजूच्या पांयां आमी समर्पीत करुया आनी प्रत्येक जाण ताचे कडेन मागुया आमकां दिवचो तो मोग आनी भवार्थ आनी ह्या मोगान भवार्थान ताची ते आमी सदांच एक फटून रावोंक ताच्या मोगान जियोंक आनी ताचो संतोश समाधान आमच्या वैयक्तीक जिवितांत तशेंच कुटुंबा जिवितांत फोव करून मागया. आनी प्रत्येक तर आमी मागुया आमी जावंक आसच्या ह्या रेतीरी खातीर मागुया. थंयसर येवचे सर प्रिचर्स तशेंच ब्रदर आनी तशेंच सर लोक सर्वांक कितें गडबड जायनासतना सर बऱ्या रितीन जावंक त्या सादर आमी मागुया. तशें आज पिडेसांच्या खातीर आमी मागता आसतना सर आमच्या पिडेस भावनां खातीर आमी मागुया. जायती पिडेस हांगासर येवन आसात आनी आमच्या लागीं विनंती करतात मागोवंक. आज सकाळी दोगां त्या आयल्यात ICU तांचे जण आसात म्हणून तांचे खातीर मागोवंक उलोव दिला. तशेंच आमचे सर वैयक्तीक गरजोय बाळकाजीच्या पांयां समर्पीत करया. आमचे कुटुंब आमची भुरगीं बाळां तशें कोणें खंयच्या इराद्या मागला हांगा जायती त्या सवां आयल्या ती सर त्या सवां खातीर मागता आसतना जेजू बाळो आमचे हर एक ताची काको दागो आनी ताच्या मोगान आमकां सदांच बेगोन म्हण मागया. प्रार्थया. हे भगवान जेजू बाळका तुजी पदवी हाज्या पिता उगडापी केली आसता आनी तुजो बेसांव दिंग उखललो आसता. तुका पातेन उलो मात सगळ्यांक येईन आयक आनी त्या बेसांवांनी बरो आमी. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. Naman Maria ikut penberulai DJ sengita selam tau tu sedih wan sedih fall juga sien Jesus. Deva support money selo. Naman Maria ikut penberulai DJ sengita selam tau tu sedih wan sedih fall juga sien Jesus. Deva support money selo. Naman Maria ikut penberulai DJ sengita selam tau tu sedih fall juga sien Jesus. Deva support money selo. May mama bapa gani puta gani pavitratmya. Jesus balka amche besangal ay kamche magni. May mama bapa gani puta gani pavitratmya. Jesus balka amche besangal ay kamche magni. May mama bapa gani puta gani pavitratmya. Jesus balka amche besangal ay kamche magni. बळोक जेजू लागीं मागणी ए हाजे पंचा जेजू बळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कोतीची तिस्कार म्हूण तुजे मुखार पडून आमी मागता. इतले बिरमदेन बरले मवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या उतरान मागचे कृपा आमकां दिवं दी. कारण जे सकस निराश पळोवन तुजी कुमोग आनी बुजोवन आमकां धाड
बापा आनी पवित्रात्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता आमीन. बाळका जेजून केल्या सूर पारां खातीर एक घडी मावन रावून काळजाचे गुणायता ताका आमी अर्गां पाठोवया. अर्गा मागणी ये बोवदा बळोक जेजू तुजे म्हाका आमी सरपडथाव आमकां दया केले त्या व्हडल्या उपकारा खातीर आमची अर्गा भेटोवंक आमी आयल्या. काको ती आमी वर्णी केल्या तूं जावन आसा आमचो धीव. आता आमी पिडेस्तां खातीर प्रत्येक मागता. कोणी पिडेस्त आसा मुखार येवंक जाय जाल्यार तांणी मुखार येवचें. जेजू बाळकाच्या आपूण शेतान तशें सांग आमच्या कुटुंबान नासल्या सर पिडेस्तां खातीर आमी प्रत्येक तान मागया. जेजू बाळक तांकां समिस्तां पट्टून दोन आशिर्वाद दिवन तांकां जाय जाल्यार सर बरें म्हणपती बरी भलायकी दिवच्या खातीर आमी मागया. प्रार्थुया मगळा बापा तुवें तुज्या पुता जेजूक आमचे सडीन पासून संवसारीत धाडलो आनी ताच्या कुर्सा मरणा जिवंतपणा वरवीं आमकां नवे जिवी दिले. आज आमच्या सर पिडेस्त भावना पासून आमी तुजे लागीं विनंती करता. तुजे कणवळेची दीस तांचेर घाल. तांची पिडा सोसूंक तूं तांकां आदार दी आनी तांचे पिडेंत तुजेर भरोसोंक तुजी कृपा तांकां दी. तांच्या बियांच्या वेळार तांचें धैर्य जा. निराशेच्या वेळार भरोसो जा. ह्या भावनांच्या कुटुंबाच्यांक तुज्या बेसावान बरो पिडेस्त तांची सेवा सकरी करतना तांकां ससनीकाय दी. भरोसो लाभय तुजे लागीं क्रिस्त आमच्या सुम्या मनीफात आमी प्रार्थना करता. सुमेचे मागणे सांगता म्हणून आमच्या बापा सगळींच्या इना पवित्र जाव राज आमकां येव कशी सगळ्या जाता स्पर्धो ग्रास आमकां दी आनी आमी सकलेल्या बक्षिता तशें आमची फटका बगस आनी आमकां ताणें बरोवन दिवं नाका पूर्ण सर्वेस पाव तुमचे सवे आसूं. सर्गींच्या राजाची बरी खबर परगडीत पेड्यान वरेन वळवळताले कस परिहार केलो जिवान जेजू तुमचे तांकां कोळ जावं आनी आपल्या परमीत दयेन तुमकां सर पिडेशिरांतली सुटका दिव आनी सपती दाव दिव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. तुझ्या काळजान पेटयल्लें बावडताच्या देण्याचें केंड अजून पेटते आसा नांतर फुंकून पेटोवन जळतें दवरूं बाळूक जेजूचें पुणशेत बेकर्न कट्टे मंगळूर मांडून हाडटा ओएसिस 2025 3 दिसांची कॅरिस्मॅटिक रेतीत ह्याच ऑक्टोबराच्या 20, 21 आणि 22 तारखेर सोमारा मंगळारा आणि बुधवारा सकाळींच्या 8:30 वरार तावन संजेच्या 4:30 वरांपर्यंत बायबलाच्या गौळीक पत्रांचेर नावाडीक शिकोवन दरांतावन प्रेरणदायक नियाळ काळजा मना देवा थंय उबारूंक पावरफुल प्रेज इन वर्शिप भक्ती बरीत मिसाचें बलिदान
आणि पवित्र सक्रामेंताचे आराधन ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रा सोवे कर्मिलीत तशेंच मंगळूर उडपी कारवार आणि शिवमोगा दियेसीस्थावन याजक ही रेतीर सोलोवन व्हरतात. येया तुमचो स्पिरीट नवसरा, तुमच्या भावार्थाक जीव बरा आणि पवित्रत्मो सदां तुमकां जळती दवर. Oasis, 2025